दोग जाण डिप्रेशनाक घेतल्या. आय डिडंट वॉन्ट टू से दीस. दोग जाण भुरगे काही त्यांच्या ग्रुपातले डिप्रेशनाक घेतला. एकल्यान ऑलरेडी अटेम्प्ट टू कमीट टू हे गेले सुसायड. हू इज आन्सरेबल? कोणाचे भुरगे ना जातले? तुम्ही रावल्या कितें आमचे गोंयचे भुरगे अशे जीव दिवन मरतले आनी मागीर तुम्ही एक्शन घेतले म्हणून? अरे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. गो अँड कॅच नो. धर त्या मिना खोपाक आनी घाल भितर. फ्रॉम वेरी शुअर गो. झारखंड गोंयचे न्हू ते, झारखंडचे ते. हांगचे काय ना, हांगा फक्त रावन ते लोकांक नाटकातलेच केला तेणे आनी काय ना. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी मिडिया भावा कडेन मागता मातशें वचात आनी मातशें ते रिस्पेक्टेड म्हापसा पुलीस स्टेशनाक तुमी विचारात की वेन द यूथ हॅव डन दीस कंप्लेन ऑफ जॉब स्कॅम ऑन दीस मीना खोप हू इज नेक्स्ट टू युअर police station, why you are not taking action? Because I take you all as a fourth pillar of democracy and I know it's a powerful तुमचे हे जे तुमचे आसा पळय फोर्थ पिलर ऑफ जे पुलिसां कडेन जायना, जे गोंयच्या मंत्र्यां कडेन जायना ते तुमचे कडेन जाता. आनी तुमकां लागून जाय ते गोंयांत कितले तरी लोकांनी जस्टीस मेळ्ळी आसा. सो हांव हात मागता, आयज हात जोडून मागता की हांकां मातशें सपोर्ट करा म्हणून. आमचे यूथ जे आसा गोंयचे यूथ जावं ते खंयचे रिलिजनाचे, हे छावी नायक, तुजें नांव कितें बाये? हजिया जावं चर्चील, म्हणजे सगळे धर्माचे जे यूथ आसा, जे आवय बापून तांकां शिकयल्लें आनी तांकां खंय तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय आशिल्लें. गव्हर्मेंट जॉबाक कितें खूब ट्राय केलो, गव्हर्मेंट जॉब तांकां मेळना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाक तांची इंटरव्यू जायना, तांकां कॉल लेटर येना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावन खंय तेणी खंयच्या तरी फ्रेंड्स ग्रुपांतल्यान एक मेसेज आयली की देर इज दीस ब्रदर एंड सिस्टर, दीस कपल ब्रदर एंड सिस्टर अरविंद कोप and Meena Kopp, who says that she is a skin specialist. Her office, clinic is just next to the Mapsa police station. सारखे डॉमिनन्साच्या वयर हिचे खंय हे पळय सांगपाक पडटा. म्हापसा पुलीस स्टेशन जे आसा पळय ते डॉमिनन्स म्हणून आसा पळय ते तिजा थंय वयर हाजे ऑफिस आसा. हू क्लेम्स टू बी अ स्किन स्पेशलिस्ट मीना कोप, हू इज इन्वॉल्वड इन अ जॉब स्कॅम अलॉंग विथ अ ब्रदर अरविंद कोप, who is right now is in Bahrain and she is very much in Goa in Saligaon. Now let me tell you, 3 महिने पयले खंय हांकां खंय तरी एडवर्टीजमेंट दिसती पडले आनी हांकां थ्रू मावर फ्रेंड्सान सांगलें खंय बेकार आसा आनी तुमचे आनी कितले फ्रेंड आसा पळय तांकां हाड बारेन जॉब आसा. बारेन जॉब आसा थ्रू दीस मॅन खंय दे केम टू नो दॅट बारेन जॉब आसा. गर्ल्स वर टोल्ड दॅट यू ऑल विल बी एम्प्लॉयड एज सेल्स एक्झिक्युटीव एंड युअर पेमेंट विल बी नथिंग लेस दॅन 95,000. एम आय रायट मॅडम? दुसरे म्हणटा पळय चर्च भुरगे आसा पळय कल्पेश गोमा साकून आयला तो बरो भुरगो या रे कल्पेश, ह्या भुरग्याक न्ही खंय सांगले तुमकां ड्रायव्हर म्हूण जॉब दिता आनी तुमची सॅलरी वील बी नथींग लेस दॅन 80,000. चेड्याक 80,000 चलयाक न्ही 95,000 म्हणल्यार चुनो लायलो. कितें केलें तांकां सांगलें फॉर्मेलिटी करपाक जाय, पेपर वर्क करपाक जाय, विजा करपाक जाय आनी तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे खाले. आनी हेंच्याच कडल्यान अरावंड 40 लाख खाल्ले आसा. आनीक चली आसा तिका येवपाक जावना, तिका जाल्यार 8 लाख ताका कितें जॉब दिता म्हणून सांगलें. न्यूझिलंड धाडटा म्हणलें ताका आनी ताका 8 लाख घेतले आनी ताजे पयशे खायना. आयज हो फरार जावन गेल्लो आसा बारेन. स्कॅमस्टर ते सोड गोंयांत आसा सालिगांव. वेन दे कॉल्ड मी, छावी कॉल्ड मी, आय आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन इज did you all go to your respected police stations and did you all do complaints because somebody is from Tepe, somebody from Kuchore, somebody is from Saligaon, somebody is from Boma, somebody is from Kalangut, Kolwale, Saligaon, Tepe. So आख्खे गोंयचे जे आसा पळय इतलेच ना आतां जायते आसात भुरगे. शी वॉज ऑलमोस्ट क्रायंग इन द मॉर्निंग. आय सेड यू डोंट वरी, आय विल स्टँड, आय विल रेज दीस इशू बिकॉज सगळ्या कडेन गेले खंय कोण तांकां कानार मनार घेना खंय. अरे आयज हे भुरग्याक न्ही हे कित्याक कळपाक पडलां, कित्याक आयज गोंयांत जॉब ना. जॉब जे आसा गव्हर्मेंटाचे आमी सदांच सांगता स्कॅम चालू आसा. लाखांनी पयशे 40-50 लाख तांकां दिवपाक जायना म्हणून आतां वायट दिसता म्हाका. एक विचारलें बाय गो तुवें ताका लाखांनी पयशे खंयच्यान अरेंज केले, तुका जॉब ना, तूं आतां यू आर जस्ट आउट, यू आर पास आउट स्टुडंट, कॉलेजींतली तुमी आतां पास जाता तें आसा. तर तें म्हणलें फॅमिलीक सपोर्ट करपाक जाय, कितें इंडिपेंडंट जावपाक जाय. 95,000 मेळटलें म्हणून मेळना. आमी कितें केलें आपूण जाल्यार म्हणपाक लोन काडलो. आतां पळय ह्या भुरग्याक लोन काडून त्या स्कॅमस्टराक पयशे खावल्या. आनी अशें न्ही हां त्यांनी हे पळय चर्चील पळय हे भुरग्यांनी म्हाका सांगलो, तेणें सांगलो की थोड्यांनी खंय आपल्या आवयन खंय जॉब मेळटा इतना मिलेगा 80,000 मेळटले म्हणून खंय कोणाच्या आवयन खंय सोरपोड्यो विकल्यो, कोणाचे खंय भांगार विकले, कोणाचे कांकणां विकलीं, कोणाची सेवींग आशिल्ली. इट इज नॉट इट दिस हाय लेवल पॉश भुरगीं न्ही, ही पॉश भुरगीं न्ही. लोन काडून तांच्या आवय बापायनी हे पळय हे पयशे भरिल्ले. आनी हे जे आसा हाजो गो फंड जो सम्राट म्हणून आसा
तो खंय कितें सांगता आपल्या कोणा कडेन वळख आसा म्हणटा रे तो आपली PSI कडे वळख आसा आपूण व्हडले MLA वळख आसा आपूण तुमकां सारको शिकयता तुमी कितें करा जाय तें करा अशें आमकां शापत सांगता कित्याक कोणाचो आवाज SP चो रायट Now this person is directly this one's husband, Nina Cope's husband, you all will find where in Saligaon, who is openly giving धमकी to these people. कितें जाय तें करा SP म्हज्या बॉल्सांत आसा MLA म्हजो वळखीचो PSI म्हजो वळखीचो कांय तुमी करपाक शकपाना तुमी जाय तें करा when there is a transaction money given by these people on GPA through checks it amounts to proof evidence and there is no harm. When they went, it seems to one police station in Savarden, they were told to go to Cafe. When they went to this police station, they told them go to your respective police station. They are only going to police stations. And today, I told them finally go to Mapsa. They ghala koile. Mapsa police station, they refused to take this matter. घेवपाचे आमी घेवपाना म्हणून सांगले की पुलीस सांगता की तांकां तुमी शिकलेली भुरगीं जाता तुमी इतू कित्याक पडले अरे तुमचे कडेन पयशे आसा 40-50 हजार लाख भरपाक ते गव्हर्मेंटाची वर्दी घालपाक तेंचे कडेन नाशिल्ले गरीब भुरगीं म्हणून आवय बापायन फीज मेळटा म्हणून कित्याक ऑल नो देर आर जॉब्स प्लेसमेंट जाता कितले तरी एजंट आसा हू आर टेकिंग मनी एंड सेंडींग फॉर मेडिकल विजा पर्पज सगळे करतात विजा दिवून ते कितें सांगलें बाबा म्हाका इतलो फ्रॉड दिला की तांकां हें इतले की एडिट करून ती सांगतली सो आय फील पुलीस आणि होम मिनिस्टर बाबा प्रमोद सावंत मातशे कानार मनार घे हे कानार मनार घे ही जी मीना खोप म्हणून आसा हू शोईंग herself एज अ डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट इज इन सच अ थिंग हे दोतोरांनी जालां कितें हे दोतोरांक पयशे पावना काय म्हणून हे दोतोर सगळे असले जाल्यार कितें जॉब स्कॅमात भितर वचपाचें अरे कितें चल्लां कितें दोतोर मुगो रिस्पेक्टेड वी टेक युअर एज गॉड and she is involved in this and she is giving धमकी जाय ते करात ताचो गो सांगता SP बॉल्सांत आसा आनी वो खंय बारीन आसा चॅट्स आमच्या कडेन आसा पयशे दिले हो ना ते ट्रान्झॅक्शन आमचे कडेन आसा ताका धरात तो मेळना हेज्या घरा वचा बिकॉज दे बोथ स्कॅमस्टर्स दे बोथ इनवॉल्ड ते पळय अशें घालतात खंय ती ते पळय अशें घालतात ते पळय भयण मीना खोप भाव अरविंद आनी हो दुसरो भाव न्ही गो खबर ना बट तो तेजो भाव आनी अशें म्हूण सांगतना आमकां जाता आमी ताका वळखयत ना So now when they went to the family also to meet the mother, to tell the complaints, they are also refusing. I am not interested in that. How म्हणटा the respected police stationात जे ती गेले आणि complaint दिली आसा, including the cyber, no? हय सायबरान सुद्दां आमी ऑलरेडी सायबरान तिका complaint दिल्या but हेजेर कांय जावना. 3 महिने झाले कांय जावना. So now I want the police to prove that they are not involved in these scams. Police should show that they have not taken hafta from anyone or money from anyone to settle this. Hard earned money, लोन काढलेलो स्टुडंट लोन काढलेलो भुरग्यांचो त्यांच्या आवयचे भांगार बीन घालून तांचे एस्ताद ना आनी वयल्यान बेकार आनी पयशे गेले आवय बापायचे आयकपाक पडटा वयल्यान शिकलेले भुरग्यांक काय धाडलेले आसा हांव मागता होम मिनिस्ट्री कडेन हांव मागता पुलिसां कडेन प्रत्येक पुलीस स्टेशनात खंय खंय जॉबाक लागून हेणे नडला पळय ह्या दोगां भाव भयण्यांनी हेंकां धरून हाडूंक जाय get that Meena first because she is also involved. She is here only. आणि तांचे कितें आसा पळय ड्यूज ते फारीक करपाक जाय आनी तिका कितें आसा ती सजा दिवपाक जाय कित्याक असलेच तुमकां खबर आहा असलम मकानदाराचे हांवें मॅटर घेतिल्लो असलम मकानदारान कितले जाणांक चुनो लावन गेला नॉट ओन्ली इन सावथ गोवा तशेंच ह्या मीना हे पळय मीना खोप आनी अरविंद खोप हेंकां म्हाका दिसता दे शूड बी बुक्ड एज सून एज पॉसिबल गव्हर्मेंट शूड शो दॅट यू ऑल ऑफ द यूथ लज दिसता आयज आमचे गोंयचे भुरगे मरे ती यूथ मरे ती कोण रे ती गोंयकारां आमची बापडे भुरगीं तांचे आतां लायफ स्टार्ट जावपा आशिल्ले दे वॉन्टेड टू बी ऑन देयर फीट इंडिपेंडंट आनी तुमी जॉब दिना म्हूण भायर वचपाक केल्ले आनी आयज तांकां पळय फटयल्ले जालां आनी फटयलां आनी तुमी युथाक न्ही हें दिना अरे यूथ इज द फ्युचर मॅन यूथ इज द फ्युचर ऑफ टुमॉरो इट्स अ शेम डिसग्रास टू दीस सरकार डिसग्रास दॅट दे कॅनॉट गिव जस्टीस टू आवर ओन यूथ then what do you expect them to do Portuguese passport and then to go हेजेर हांव निशेध करता आनी मागता तांकां दोगांकनी जाता तितले बेगीन हाडून अरेस्ट करचें म्हणून तेणें एक्चुली हो म्हाज्या फ्रेंडाचो खूब मेळ्ळो म्हाका एक्चुली सो तेणें म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें की स्वयं सो वेरी वेकन्सी आसा तूं ड्रायव्हराक एप्लाय करता जाल्यार कर म्हणून सो तेणें म्हाजो मीन्स युस्टीन आसा ताका सो हांवें ताका सांगतालें सी म्हाकाय बीन आसल्या पळय रे आमी हांगा काय जॉब मेळना कितें करतली म्हणून सो तो म्हणपा लागलो आसा पळय एक वेकन्सी आपल्या अरविंदान सांगला तूं ट्राय करता जाल्यार कर सो तेणें म्हाका तेजो नंबर दिलो अरविंदालो सो तो म्हाका सांगपा लागलो 95K सॅलरी आसतली आनी तुका स्टार्टींग 80,000 भरपा पडटलें म्हणून सो हांवें ताका सांगलें ओके हांव 80,000 भरता आनी काय भरपा नाका आसतलें मरे म्हणून सो हांवें 80,000 ताका बोललें आनी मागीर हांव म्हणपा लागलो तुका इमिग्रेशनाचे पे करपा पडटलें इन्शुरन्साचे पे करपा पडटलें अशें करून करून तेणें 1,50,000 म्हाजे कडेन घेतले
सो आफ्टर टेकीन मारपाक 50,000 न्हू मागीर तेका हांवें सांगलें सी पळय तूं करता जाल्यार कर आतां म्हाजें आनी म्हाजे कडेन पयशे दिवपाक जायना सो हांवें ऑलरेडी लोन काडला आनी म्हाज्यान काडपाक जायना सो तूं करता जाल्यार कर ना जाल्यार म्हाजे पयशे रिटर्न दी तशें म्हणनाका ताणें म्हाका ब्लॉक केलो सो ताणें म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर म्हाजे कडेन कांय ऑप्शनूच ना की हांव ताका खंय सोदतलें आनी कितें करतलें सो मागीर ताणें म्हाका एकदां फेक आपली टिकेट धाडलेली की आपूण सी ताणें म्हाका कितें सांगलेलें तुका टिकेटीचे पयशे आनी विजाचे पयशे तुका पे करपा पडटले बिकॉज जेन्ना आपूण सुद्दां भायर गेल्लो ताणें आपले पयशे आपूण पे केल्ले आनी थंय पावतकीर कंपनीन आपल्या विजाचे आनी टिकेटीचे पयशे दिले म्हणून सो मागीर हांवें कितें केलें ताका सांगलें म्हाका कितें प्रूफ धाडसी बाबा तुवें ऑलरेडी तुजे पयशे पे केला काय ना ते सो ताणें म्हाका एक टिकेट धाडली ट्रॅव्हलर्सान ट्रॅव्हल एजन्सीची आपूण आपले पयशे पे करून गेला म्हणून सो ती म्हाजे कडेन टिकेट आसलेली मागीर हांवें कितें केलें तें टिकेट तें नांव पयलें ट्रॅव्हलर्सान आनी ताका कॉल केलो ती एक्चुली एजन्सी आसा ती शिवोलीम आसा सो ताका कॉल केलो आनी ताका सांगलें सो एंड सो मनीस तुजी थ्रू टिकेट काडून बेरीन गेला सो एंड सो म्हयन्याक ऑगस्ट म्हयन्यान गेल्लो तो आनी हे जे आमचे वांगडा फ्रॉड केला ताणें भायर रावन गेला बेरीन रावन हांवें ताका लास्ट पे आसा तो डिसेंबर 31 केलो 4,500 लास्ट पेमेंट आशिल्लो म्हाजो सो हांवें ताका कॉल केलो आनी कॉल करून ताका सांगलें सो एंड सो केला कोणी तेगे टिकेट बूक केला ताचो म्हाका पयलीं नंबर दी सो तो म्हणपाक आपूण नंबर दिना मागीर तूं म्हणजे टिकेट कशी बूक करून धाडली सपोज तुजे कडेन कांय डिटेल्स ना जाल्यार ताणें मागीर म्हाका हांवें ताका सांगलें सो तूं टिकेट डिटेल्स अशें सांगना जाल्यार हांव पोलिसांक येता आनी तुज्या दारान येता म्हणून सो ताणें म्हाका एक सनी म्हणटा त्या मनशालो नंबर दिलो सो ताका हांवें सनी कॉल केलो अरे सो एंड सो मनशाल तूं टिकेट बूक करून ताका धाडलेलो काय म्हणून तो म्हणपाक लागलो पयलीं ना म्हणपाक लागलो मागीर ताकाय बीन हांवें सेम धमकी दिली मागीर म्हणपाक लागलो हय आपल्यान धाडलेलें सो ताणें म्हाका आनी एकल्या मनशालो नंबर दिलो तेजें नांव कवीश धुरी म्हणून तो आमच्याच ग्रुपांतलो बट आतां हांगा प्रेजेंट ना सद्या सो तेजो नंबर दिलो म्हणटकीर हांवें ताका कॉल केलो सो एंड सो मनशान अशें केला तूं ताका वळखता तो म्हणपाक लागलो पयलीं पूण ना वळखना म्हणपाक लागलो ताका अरविंदा म्हणटा ताका पूण वळखना सो मागीर सांगपाक लागलो हय आपूण ताका वळखता तेणें आमच्या वांगडा अशें स्कॅम केला आनी तो आमच्याच पयशे खावन गेलो म्हणून सो त्या टायमार म्हाका हेंच्या सगळ्याचो नंबर मेळ्ळो की आनी इतली जाण बाबा ह्या ग्रुपान आसा म्हणून आनी एकलो चेडो जरजत म्हणून तो तेजे वांगडा भायर गेल्लो तेजे वांगडा काम करपाक गेल्लो बट थंयच्यानसून तो पळोवन येयलो तोय बीन आतां सद्या प्रेजेंट ना येवना तो ताका आमी आपयल्लो बट तो येवना सो ताका तेजें लोकेशन ऑर तो खंय रावता ते सगळे डिटेल्स खबर आहा एक्चुअली आटलो हय आफ्टर दॅट मागीर कितें जालें हें जालें म्हणटकीर आमी आतां सगळे ग्रूप मेळ्ळ्यार आमी म्हणल्यार आतां सायबर क्रायमान कंप्लेन घालया हे भुरग्यांनी अर्द्यांनी पयलीं घातलेली कंप्लेन सो तेंचेर कांय तेंच्यांनी एक्शन घेतलें ना जस्ट ते कंप्लेन करून थकले मागीर आमी न्यू ग्रूप मेळ्ळे न्हू तेंकां सो आमी परत सायबर क्रायमान फर्स्ट कंप्लेन घातली ऑनलायन सगळ्यांनी सो हांवें कंप्लेन घातली म्हणटकीर म्हाका सायबर क्रायमाच्यान कॉल येयलो रायबंदरसान सो हांव रायबंदर गेला आनी तेंका सांगलें पळय सो एंड सो अशें अशें आसा आमचें अशें अशें जालां सो तेणी आमचे फर्स्ट आयकॉन घेतले तुमी कित्याक पयशे दिले कोणे दी म्हणून सांगलें ते सांगपाक लागले आमी ताका सांगलें सर पळय आमी पयशे दिले ते दिले आतां आमच्या वांगडा अशें जालां आमी कितें करूं तो म्हणपाक लागलो तुवें ज्या जाग्यार हांव ट्रान्जॅक्शन केल्लें त्या जाग्यार म्हणपाक लागलो तूं वच आनी थंय पोलीस स्टेशनार कंप्लेन कर सो हांवें एप्लिकेशन ड्राफ्ट केलें आनी हांव सावड्ड्या पोलीस स्टेशनार येयलें बिकॉज हांव सावड्ड्या रावतां सो थंय पोलीस स्टेशनार गेल्यार ते कितें म्हणपाक लागलें तूं म्हणपाक लागलें तुजो एड्रेस आसता केप्यां पोलीस स्टेशनार पडटा सो तूं केप्यां वच आमी हांगा कांय करपाक शकपा ना इवन तुवें ट्रान्जॅक्शन हांगा रावन केलां बट तूं केप्यां पोलीस स्टेशनार वच सो हांव केप्यां पोलीस स्टेशनार गेलें सो तेतून म्हणल्यार म्हाजी जी ऑनलायन जी कंप्लेन घातलेली ती थंय ट्रान्सफर जाली सो तो म्हणपाक लागलो आमी कंप्लेन घेयना तुवें सावड्ड्या रावन गेला तूं सावड्ड्या वच हांवें तांकां सांगलें पळय सावड्डेच्यान म्हाका हांगा धाडला तुमी कितें करता तुमी म्हाजी कंप्लेन घेता काय घेयना हांव कितें करूं सो लेटर ऑन तो ताणें मागीर रायबंदर PIया कॉल केलो सर्वेश म्हणटा ताका आनी ताका सांगलें सो एंड सो अशें येयला हांगा कितें करूं आपूण तेणी कितें सांगलें तेजी कंप्लेन थंय रजिस्टर जालें न्हू हांगा रायबंदर सो ताका रायबंदर धाड सो हांव रायबंदर गेलें ते पोलिसां कडेन आनी तांकां सांगलें तेणें म्हाका विचारलें अशें अशें आसा तें सगळें सांगलें आमचें अशें कोणी स्कॅम करून पयशे घेतला म्हाजी कितलीं जाण आनी कलिग्स आसा तेंकांय घेतला सो तो कितें म्हणपाक लागलें एक दीस तुमी सगळीं येया वांगडा सो हांव गेलें ताका मेळपाक तांकां सगळ्याक व्हेलें म्हाजी तांकां सगळ्याक व्हेलें आमी असो सांगलें सो आमच्या वांगडा अशें अशें जालां सगळें आमचें ताका सांगलें सो तेतून जेन्ना तो कितें म्हणपाक लागलो आतां तो खंय आसा आमकां सारकी खबर ना खंय आसा तो मागीर तो कितें म्हणपाक लागलो तेणें न्हू आमची भितरल्या एका ऑनलायन आमकां कॉल करता तो अरविंद कॉल करता मेसेज पळयता बट आमचो फोन घेयना थोड्यांचोच घेता सो तो पोलिसान कितें सांगलें आपूण तुमकां एक लिंक धाडटा तुमी त्या लिंक ताका धाडा सो तेजो फोन तरी ट्रेस जातलो खंय आसा तो सो तेणी लिंक धाडलें तें आमी ताका धाडलें तें अरविंदा पयलीं तो बेरीन आसा ट्रेस जालें हेजे मुखार कांयच ना ती जी कंप्लेन आशिल्ली आमची थंयच क्लोज जाली तो म्हणपाक लागलो कितें समज इशू आसा जाल्यार मागीर कितें आमकां कळटा हेजे फुडें जाल्यार आमी तुका सांगता SP राहुल गुप्ता फुडें सुद्दां आमी उलयल्ले बट तो म्हाका कितें इशू आसा जाल्यार सांगता मागीर आमी कितें करतलीं कांयच ऑप्शन ना कोण कांयच मुखारी कांय सांगत ना सो आमकां आनी एक चेडूं मेळ्ळें जेचे 8 लाख खाल्ला मिनान जी अरविंदाची भयण आसा पळय तेणी खाल्लें ताका पळय आसा पळय हेणें खाल्ला जे हांगा व्हरता म्हणून ताका सांगलें न्यूझिलंड ऑर स्विझर्लंड खंय तरी धाडटा म्हणून सांगलें 8 लाख घेतल्या तेज्या कडेन आनी ही जी तेंची पयशे घेवपाक 2023 ते ह्याच्यान चालू आसा तेजे मिना
19नाच्यान चालू आसा पयशे घेवपाचे. सो तेकाय बीन थ्रू बाबड्याक कळ्ळें की बाबा आमी बीन तितून आसा म्हणून. सो आमी कितें केलें, तेका न्हू लास्ट हें चेडवाक कितें जालें आमकां बी कळनाशिल्ली तेजी ही हेका हांवें पयलीं कॉल केल्लो, हें डिनाय करता तो आपल्या भावूच न्हू म्हणून. सो मागीर ते चेडूं कितें म्हणपा लागलें, आपल्याक एक एजंटालो कॉल येयल्लो की बाबा कुरियराचे थ्रू आपले तुजे डॉक्युमेंट्स ते सगळे धाडटा म्हणून तुका. बट तो एजंट जो मनीस उलयलो तो अरविंद. सो ते आमकां मागीर कळ्ळें तेजेच एजंट जावन उलयला म्हणून. सो आमी सगळीं मेळून म्हापसा पोलीस स्टेशनार गेली. सो आतां मिनाचेर कंप्लेन करतली नाल्यार कितें आतां मुखार कितें स्टेप घेतली म्हणून. सो पुलिसांनी आमकां कितें सांगलें, तुमची कंप्लेन आमी हांगा घेयना, तुमी तुमची नेटीव पोलीस स्टेशनार वचा आनी कंप्लेन करा. बिकॉज तुमी हांगा कांय दिवपाक शकना. बिकॉज तेणी तुमी काय ताका पयशे धाडल्या ना, तुमी ताका धाडले. सो तुमची पोलीस स्टेशनार वचा आनी आमची तेणी कांयच आयकलें ना, आमची ते कांय केअरूच करूना. सो मागीर आमी प्रतिमाक कॉल केलो, कित्याक आमी तेचे व्हिडियोज पळयला की बाबा तें कितें काम आसल्यार फुडें येता. सो आमी तेका उलो मारलो की आमची तूं थंय येवन कितें हेल्प कर, बिकॉज कोणूच पुलीस आमी केसूच घेवपाक सोदना.